हे गाईज गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही सगळी जाणा? होप तुम्ही सगळी जाणा बरी असतली. हय तर न्ही गाईज आयज आमी बेगीन बेगीन मीन्स 8 जाले कामाक ऑलरेडी च्या बी घेतली आमी बिस्कीट खाली टी पिली हय. आनी म्हळ्यार व्लॉग शूट करूया सो आमी व्लॉग शूट केलो आनी आतां आमी वयता कामाक. सो तुमकां मेळटली आमी सांजची तो मेरेन स्टेट. हय चल रात्र्यान पावस पळया कसलो पडटा तो वचपाचो टायम बारीक तरी आतां गेलो तरी मातसो बारीक हां येवप चला बाय. सो पावस कसो पडटा सामकोच पडना असो ना. तसो पडना दिसता गो. सो गायज आयज आमगे ब्रेकफास्ट इवनिंग स्नॅक्सा खातीर आमी करता फोडणी फोव. सो आमी सगळे रेडी केल्ले आसा. फोडणी फोव मिन्स हे फोव ओले करून घेतल्या, मागीर करबीर, इल्लेशे गोड, ओनियन, मागीर इल्लीशी सोय आनी मिरच्यो आनी मम्मीन सोय घालना थोडी पूण आमी घालता. आमी घालता, लोक घालनासतलो. सोड अबय तेल घातलें आनी तितून आतां आमी कितें घालतली, हांव करना मम्मी करता. सो सासवा बेश्टी सगळ्यांक कळटा हे फोडणी फोव स्टील बेश्टे दाखयता. थंय आतां उसळटले तेल उसळना तशें काय कामाच्यान येयले म्हणटकीर खावपाक जाय पडटा न्हू तिजना की. सो आयज आमी म्हटलें फोडणी फोव करया. सो आमी तें करता. सो आतां तितून इल्लोसो करबीर घालता. करबीर घातल्यार मातशी चड बरी टेस्ट येता न्ही त्या खातीर. मम्मीन कितें केलें जाणां की हितून इल्लें मीठ घातलें आनी सोय आशिल्ली ती हितूनच घातली. सो कांदो बीन तो घातकीर हें मिक्स करतली आनी फोडणी फोव मागीर जालें. इतकें इजी आवयस मोबायलूच म्हाजो सकयल पडटा आसलो. सकयल खंय सामको हितून पडटा आसलो. इतकें इजी न्ही फोव हें करपाक, कांय प्रोसिजर लागना, कांयच हें ना, वयल्यान बरें बी लागता. नियम आतां तांकां मिक्स करपाचें आनी हां गोड एक उरलेलें. गोड थोडी साखर बी घालता आसतली, आमी गोड घालता. अशें न्ही की सदांच गोड घालता, साखर बी घालता, बट आयज आमी गोड घातला अशें. मिक्स 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 जावपा आयले आमचे फोव. आतां आमी तेंकां खातली. सो तुमी पळोवपाक शकता आमचे फोव जाल्ले आसा, बट आतां आमी खावपाना. हे आतां खावपाना मिन्स ही हांगासर च्या बी दवरला. ही बेगीन च्या करतली आनी च्या बरोबर तेंकां मागीर आमी एन्जॉय करतली. हॅलो गायज गुड इवनिंग. तर फोव तुमकां दाखयलें आमी शूट करून आनी हातीन घेवच नाशिल्लो कॅमेरा. सो आतां आमी फोव खाता. मस्त लागता. घेतलें आनी ते आमी खाता. सायड बाय सायडीन आमगे नुस्तें उजरोवपाचो प्रोग्राम चल्ला. आयज आमी खायना पूण कितें आयनाचें चिंतलां थंय
रातची 12 जावन खावपाची 12 पर्यंत खावपाची कित्याक मागीर ब्रेस्तार शुक्रार परत आयतार येना सो आयज एक दीस जाय नुस्तें आमी खूब कमी दिसान खाता कितें सोमरा खायना मंगळार खायना बुधवाराक खाता आमी परत मागीर ब्रेस्तार खायना शुक्रार गांवठी नुस्तें न्हू तें टिफिनाक सुद्दां व्हेल्यार भाजलेलें बरें लागना सो तेज्या खातीर गरम गरम टिफिनाक निवता न्हू ते भाजलेलेच बरें लागता गरम गरम म्हणून म्हाका ते 12 सुमार खावपाक जाय सो ते मम्मीक उजरोवपाक लायल्या आनी आमी हे पोहे आमचे एन्जॉय करता तुमकां दाखयतात मे कालच्या व्लॉगान ते हे जावना आसतलें कितें कसलें नुस्तें आमकां घातलें मेळ्ळें केन्ना तें आमकां आयताराक दिल्लें सो चलो आमी आतां एन्जॉय करता आनी मागीर तुमकां मेळटा हे तुमकां सांगलें न्हू की हे आमकां आयताराक दिल्लें नुस्तें आयतार सोमार मंगळार आमी फाल्यां खातली आयज हे आमी रातचें क्लीन करून दवरता बिकॉज फाल्यां बऱ्या पडटलें न्हू त्या खातीर पूण आमगेलो उदय सांगल्या प्रमाणे प्लॅन आसा दोगांचो 12 मेरेन सपोज जर आमी उरली जाल्यार आमी भाजून चड करून खावपाक शकता इतली आमी नॉन व्हेज लवर मिन्स नुस्तें आमकां आवडटा कित्याक आवडटा बिकॉज आमी कमी दीस खाता न्ही त्या खातीर आमकां आतां आमी विटला सारकी शिवराक जेवन जेवन त्या खातीर आमकां नुस्तें चड आवडटा बट श्रावण आमी धरता तेवूय आसा आमी दोगां आसा मम्मी बीन रावता मम्मीक अशें कांय ना की नुस्त्याची आवड इतकी आमकां दोगांकूय कितले दाट आसता पळय फळां तेची हेपूय तें मानसे वयलें नुस्तें जें आतां मम्मी क्लीन करतली आमी चिंतलेलें आमी करतली काय म्हणून बट मागीर तें आमकां खूब टायम लागता तें कापपाक बीन हे आप्पाले काय कुंटे लापे कुंटे बीन कापपाक खूब टायम लागता खबर ना कितें तें सगळें तेंच ना तें मिक्स आहा कितें कितें काळुंदरां बी आसा ते दीस तुमकां व्हिडियोन दाखयले ते दीस म्हणल्यार ते ह्याच व्हिडियोन तुमी पळयतली बिकॉज तो आमी चुकोन शॉर्ट घालना ह्यो खंय शॉर्ट आनी हें नुस्तें कितें जाणा की गरम गरम भाजून खावपाक बरें लागता मानसे वयलें नुस्तें आमचें कितें जाता आमी सकाळीं तें टिफिनान घालून व्हरता आनी दनपारां खाता म्हणल्यार तें बरें लागना सगळ्यात न्हू एलापे तरी काय कितें तें तरी थंड बरें लागना तें गरम गरम बरें लागता बाकीचें नुस्त्याचें आमकां खबर ना हितून मिनी सांगट सुद्दां आसा आनी सांगट पळय ही दोनूच आहा ती आमी प्लॅन केला की आमी दोगां खातली बट सांगटा भाजून खावचे परस तेंची कडी चड बरी लागता ऑर कितें सुकेशें बीन करता तें आमी पळोवया 2 हेंच्यांनी कितें करतली मे बी कडेकूच घालतली दिसता ओके आतां मम्मी हेंकां क्लीन करता सो न्हू आजून तें नुस्तें उजरोवन जावना बट हांव तें कितें करता जाणा आलें आनी लसूणूच धोडो मगे फक्त आलें आनी लसूण जी आसा आमी 2-4 कुडके भाजतली 12 पळय जर जागी उरना अशें बारांक करून बरें अशें दवळिता पेस्ट अशी लागोनी बिकॉज तसले नुस्त्याक मागीर अशें मसालेदार करून खावप मिन्स मसालो चड लावपाक जाय हें सुद्दां असो बरें लागता तें सो हें लायतलें आनी जाय दिसता असो 4 सो इतकें पुरो आनी मसाले काडटा राव सो नुस्तें जें आसा मम्मीन सगळें उजळून काडलें आनी थोडे 4 जे आसा हें आमी आतां 12 जावन मागीर भाजतलें म्हळ्यार पयलीं भाजतलें 12 जावन आमी जेवतलीं तें मागीर पळोवया हें आतां फ्रिजान फाल्यां सकाळीं फाल्यां पळोवया कितें करता तें आतां हें दूर व्हरून फ्रिजान दापू जाय अशेंच जाल्यार कितें जातलें तर हेंकां आतां मीठ आनी मसालो लावन घेता पळयाच काय बरें मीठ घाल गो उदक हें कर वडे उदक नुस्तें मीठ हें खातीर मीठ मातशें हेची चडूच घाल कितें आसा मीठ चड घातले उपरांत चड बरी टेस्ट येता चल मीठ घातलें तें घाल मिरची हळदी पावडर सगळ्याकूच ना सगळ्याकूच मागीर फ्रिजान उदक सुट्टलें न्हू म्हणून मिरची हळदी बरीच घाल
आणि मिरची पावडर आणि पळय दळून आहे दवरला ते आले लसूण तेव्हा घाल तर आता हे घाल आणि मिक्स कर घे हे आता मिक्स करून दवरुया मागीर आमी कितक्या भाजूया 11:30 सुमार भाजूया न्ही गो कित्याक सांग कित्याक सांग उदक इल्लें घालता राव करून आणि कित्याक सांग 11:30 भाजूया बिकॉज बेगीन भाजल्यार आमकां मागीर कितें करता लिंबू पिळटा जाल्यार हे नाका आमटाणच्या उदकांनी न्हू गे उदक येतेच कर लिंबू मस्त असो लिंबू प्रॉपर तरेन कापला तुवें तो जाल्यार आमी सदांच लिंबू कशें कापपाक रॉंग बीन वयताली बट सारको कापला फ्रिजान दवरले काडला आनी तेजो रोसूच सारको येना बट तेका खूब आहा रोस ते ना ते उडयले दिसता पळय रे निवळ करता आसतना लिंबू पिळपाचें मिक्स कर असो मिक्स कर आतां हय फ्रिजान दवरया हें परत 11:30 बी भाजता आमी कितें नाल्यार आमकां रोस येतली न्हू आनी तो चिकनाचो रोस तापयतलो पूण आतां सद्याची वयलो हांवें चल पुरो तर आतां मागीर मेळटा तुमकां आयलायनर दिसत लागले ते इग्नोर करात सो आमकां न्ही आतेन खंय सकाळी उकडे तांदळाचे लाडू दिल्ले पळयात आमकां काय उकडे तांदळाचे लाडू आवडना आनी गव्हाचे पिठाचे लाडू आवडना स्टील म्हाका तो टेस्ट करून पळोवपाक जाय आतां म्हणल्यार कशें तुवें खाल्लो गो हांवें खाल्लो नाका हय हाफ येयलो हय खाल्लो आमी बरें लागता ओके ओके बट आमकां ते मुगाचे बिस्तान ते चड आवडटा हे आवडटाच बट तितकें न्हू मस्त तशें यो हांवें खावन पळयलें लागता बरें लागता अशें बरें लागता म्हाका तें खावपाकूच म्हणून जाय आसलें बट आमकां मुगाचें बेसन चड आवडटा बरें लागता तशें भूक बी लागली जाल्यार आमकां हें आवडटा भूक आवडना तशें तें आतां भूक लागना न्हू सो आतां आमी टीवी पळयतली आनी तुमकां मेळटली आमी फीश फ्राय करता तेन्ना डायरेक्ट ती 11:30 बी जागी वात उरल्यार पुरो तें बोबाय मदीं मेळपाक शकता तें मागीर पळोवया सो गायज आतां मातशी चड रात जाल्ली आहा 11:30 अशी जाल्ली आसा 11:30 मातशी मिनटां उरल्या आसता आनी आमी सगळीं हरशीं म्हणून आमी लेटूच न्हिदता 11 आमी लास्ट टीवी बी पळयता आनी त्यान मागीर आमचें नेट सोंपोसर आमी न्हिदता सो आयज आमी जेवपा खातीर आतां हांव ते रोस आसा पळय तो चिकनाचो तो गरम करपा खातीर हाडटा आनी देन थोड्या वेळान फ्राय करता 12 जातकीर आमी खातली तूं म्हणटलें इतकी कितें बट ओके सो आमी आयज अशी करता अशी सदांच आमी अशें करना की 12 मेरेन बट आमकां क्रेविंग शी येयली खावपाची सो त्या खातीर आमी अदूच प्लॅन केल्लो की आमी खातलीच आयज 12 सो आमचें तेल तापोवनी मातशें तरी मागीर एक जर आमकां सोंपत ना जाल्यार तें फाल्यां गरम करप घाल तेल गरम जालें तर तुवें गॅस मोठो दवरला बरें भाजपा जाय तें हां अशें कुरकुरीत पोच तीनूच भाजता आमी रोस आय थिंक आमगेलो गरम जालो बंद करूं गे कितें करूया बंद आनी फीश जे आसा तीनूच घातल्या परतुया न्हू एक परतीता एक जर जावना जाल्यार मागीर परत तें म्हणून बरें भाजपाक जाय नाल्यार तें चड बरें लागता आमकां दोनूय सायडीन परतुपाक कळटा ते आतां चारूय सायडीनी भाजपाक जाय जावं टायम कितलो जाता जावं बिकॉज ऑलरेडी अजून 12 काय जावना आमगेली 12 जावन गेली आनी आमी आतां आमकां जेवण आमचें सर्व करता जेवण म्हणजे तो चिकन रोस फीश आनी शीत सो आमी शीत गरम करपाक उरलें मम्मीन फ्रिजान दवरलेलें सो गायज आमगेली थाली तयार आसा चिकन
फिश आणि रायस इलो असो बिकॉज आतां चड रात जाल्ली आसा पळय, मातशी सो चड आमची चलपाना fish. त्या खातीर आमी इल्लेशें शीत घातला आतां आमी तें एन्जॉय हय. करता आनी आमी न्हिदतली आनी आमी सो परत मेळना. बाय गायज आतां हय. आमी मेळुया आमच्या फाल्यांच्या व्लॉगान टील देन आनी बाय आणि जर तुमकां आमचे व्लॉग आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा. बाय बाय.